I was shocked and disappointed to learn about GSPCB's consent to MPT to handle coal at mooring dolphins on a trial basis. Instead of enforcing the law, this GSPCB is promoting its brazen violation. What do they mean by this trial basis? Does the GSPCB consider Vasco cars to be some sort of laboratory rats for its experiments? I think that this Pollution Promotion Board has lost all its legal and moral authority to continue. They must shut down and offer themselves for recycling at the nearby Saligaon garbage plant. बेजार झालेले असतात कित्याक बेसिकली त्यांच्याकडे ग्राउंड पोल्युशनच हँडल करपाक जायना अँड नाव दे हॅव कम विथ अ डिफरंट इनोव्हेटिव्ह आयडिया जसे की वास्कोचे लोक आसा पळय ते गिनी पीग तेचेर ते एक्सपेरिमेंट करतले दे वॉन्ट टू ट्राय समथींग ऑन इनसाइड दी सी आनी पोल्युशन जाता काय ना जाता ते कंट्रोल करपाक सोदता सो इट इज बेसिकली कशें जाणा तूं मारल्या भशेन कर तूं दुखल्या भशेन कर हिंगा तर पळसो ऑलरेडी खूब लोडिंग चालू आसा लेट डायवर्ट ऑल दी पीपल इन द सी नाव आनी थंयसर स्टार्ट करया धंदो लायक बिजनस वील कंटिन्यू ऑन आमी जे अगेन्स्ट आसात आमी ऑपोजीट लोक जे उलयता पळय कोळसो नाका नाका म्हणून इट इज लायक हिंगा स्टॉप करप हिंगा चालू करप हिंगा चालू करप ती स्टॉप करप लोकांक कन्फ्यूज करतात अँड गोवा पोल्युशन बोर्ड इज नॉट एक्टिंग हाव दे शूड बी हें पोल्युशन तेंकोड कंट्रोल जायना पोटा भितर जाल्यार ओपन मरीन डॉल्फिनाचेर जोरी तर हें ट्रायलीक हाडलें जाल्यार कितलें पोल्युशन जातलें हें गोवा पोल्युशन बोर्डाक मातशें पूण चिंतप हा हांव नको हे गोवा पोल्युशन बोर्ड कितें करूं सोदता कित्याक मरीन डॉल्फीन जें पळय हा तें ओपन हा आनी थिंगा वारो मारता तो चोवपा जायना सो हांव सांगता म्हाजो डिमांड की हें परमिशन जें पळय तेणें दिलां ट्रायल अशें म्हण तें जाता तितले बेगीन तेणें फाटीं घेवचें आनी हें तांकां दिवचें न्हू हो जो गोवा पोल्युशन बोर्डान कन्सेंट दिला जो इलिगल आसा एंड इज इन आर्बिटरी इन नेचर हो जो कन्सेंट जो दिलोलो पयलीं तुमी म्हणलेलें की हे मरून डॉल्फीन एनवायरमेंट एंड क्लियरन्स ना एका खातीर तुमकां कोल हँडलिंग करपाक मेळना पूण आयज तुमी परत कोल हँडलिंग करपाक दिलें ह्या मरून डॉल्फिनाचेर हे मिड सी हँडलिंग जावपाचें आसा आनी हे ह्या जाग्याचेर कसलीच प्रोविजन ना एअर पोल्युशन कमी करपाक ना जाल्यार स्पिलेज जे आसा ते कमी करपाक म्हळ्यार जो मिड सियान चड वारो मारता हितून पोल्युशन डबल जावपाचें आसा जे स्पिलेज जाता ते डायरेक्ट दोऱ्यान वचपाचें आसा मरीन स्पिशीज काबार जावपाचें आसा आनी हेकाच खातीर आयज हें पोल्युशन जें आसा आख्खे तिसवाडी तालुकाक आनी आख्खे मुरुंबगांव तालुकाक त्रास जावपाचें आसा तुमी आयज स्मार्ट सिटी म्हणटा पणजे त्याच पणजे सिटीन आयज कोल पोल्युशन वाडलेलें आसा आनी हे मरून डॉल्फीन जालेलें आयज डबल जावपाचें आसा पूण हे तुमी लोकांक कित्याक फटयता हेजेर क्लियरली जालेलें आसा की गोवा पोल्युशन बोर्ड आनी ताचो चेअरपर्सन जो आसा हो सेंट्रल डिरेक्शनाचेर काम करता ह्या नितीन गडकरीचे प्रेशरा खातीर तूं आयज हे गोंय काबार करूंक सोदता आनी सागरमाला जो प्रोजेक्ट जो आसा जो कोल हँडलिंग जाता जो आख्खे गोंयचे लोकांनी पंचायतींनी विरोध केलेले आसा की आमकां कोल हँडलिंग नाका म्हणून पूण तरी पासून तुमी एगेन्स्ट द मॅन्डेट ऑफ पीपल वता आनी आमी सरकाराक वॉर्निंग दिता की हे परत तुमी कोल हँडलिंग नाल्यार कोल वाडोवपाचें चिंतले जाल्यार आमी ह्या फाटी रस्त्यार येतले आनी मागता सीएमाक ती इंटरव्हीन करचें आनी हे पळय कन्सेंट दिला फाटीं घेवचें आनी गोवा पोल्युशन बोर्डाचे चेअरपर्सनाक ताबडतोब कारवाय करचें म्हण आमी सरकाराक मागता